काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। सध्या गोंयांत एक विशय चल्ला तो म्हणजे धिरयांचो। भाजपाचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ धिरयांच्या विशयाक धरून पुराय गोंय भोंवत आसा। तांणी हो विशय सुरू केल्लो आसा। तांच्या पक्षाच्या म्हणण्या प्रमाणे तो लिगली अलाउड ना, सो दे आर नॉट सपोर्टिंग इट। आमच्या वांगडा आसा विष्णू सुर्या वाघ। तुमी सडनली हो धिरयांचो विशय खंयच्यान चालू केलो? सडनली अर्थात खंय चर्चा करप शक्य नाशिल्लें, पण एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसच्या मागण्याचेर बरोवन हांवें मदींच हो मुद्दो काडलो की धिरयो ज्यो बंद जाल्ल्यो आसात त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा खातीर बंद जाल्या। पूण सुप्रीम कोर्टानूच जी कांय निरीक्षणां केल्यात इतर स्टेटींत चलतल्या धिरयां संबंदी किंवा बैलांच्या खेळां संबंदी, हांवें म्हळें तेजो जर आदार घेत जाल्यार गोंयाक सुद्दां आमकां धिरयो चालू करप परत शक्य आसा, त्यो लिगलायज करूं येता। तुम्ही खुबशे विशय काडटा एसेंब्लीन, पूण असो एक विशय धरून तुम्ही अख्खे गोंय भोंवता, असो खूब रेरली जाल्लो आसा। हें कित्याक जालें धिरयांचे बाबतींत? कित्याक जालें ताचें एक कारण सांगता। गोंयकारांची कांय म्हणून एक खाशेलेपण आसात। गोंयची जी संस्कृती आसा त्या संस्कृतीची कांय वैशिश्ट्यां आसा। अशी प्रत्येक संस्कृतीची आपली म्हणून आसतात। फॉर एग्जाम्पल तुमी केरळा मदीं वचत जाल्यार केरळांत व्हड्यांची रेस ही एक सामकी टिपिकल केरळाचो प्रकार। महाराष्ट्रांत जर वचशात जाल्यार थंय बैलांच्या खिल्लारांची शर्यत हो एक सामको तांचो टिपिकल कल्चरल असो एक फॅसेट महाराष्ट्राचो। आमचो फॅसेट कितें आसा? आमचें जें कृशी जीवन आशिल्लें, आमची जी ग्रामीण जीण आशिल्ली आनी आमचो जो शेतकरी आशिल्लो, ह्या शेतकऱ्याचो सगळ्यान आवडटो खेळ खंयचो आशिल्लो? उगडास जर जाता जाल्यार मातशें ल्हानपणान वचून याद कर, तेन्ना कळटलें की आमच्या ल्हानपणान आमी पळयलां धिरयो म्हणजे सगळ्यांचें पॅशन। धिरयो लावप हो एक इतलो उत्साहाचो आनी हेजो खेळ आशिल्लो की आमी सुद्दां पयस पयस धांवताले धिरयो पळोवपाक। पूण हें कोस्टल बेल्टान जाल्लें। कोस्टल बेल्टानूच अशें न्ही, जे लागीं लागीं आसा ते सुद्दां बेल्टान जातालें। आतां धिरयो हांव रावतालो डोंगरी, म्हज्या गांवांत लागताल्यो, आजोशे लागताल्यो, खास धिरयांचे पाडे आशिल्ले आनी त्या पाड्यांक खूब बरे तरेन शेतकरी पोसताले, तांकां बरी खावड घेताले, बरी तेंची जतनाय घेताले। पूण मागीर नंतर नंतर कितें थोडोसो अतिरेक जालो आनी मदींच सुप्रीम कोर्टाचो आदेश येयलो आनी हें सगळें बंद जालें। पण कांय गोश्टी जेन्ना अश्यो शेणटात आमच्यो, तेजे बरोबर एक आख्खी संस्कृती शेणटा। बैलांच्या धिरयां वांगडा गोंयची कृशी संस्कृती जोडलेली आसा, हें म्हाजें ठाम मत आनी हेजे खातीर हांवें हो इशू घेतलो। न्ही, पूण जे बैल आसा धिरयांक, ते बैल केन्नाच जोताक बांदिनाशिल्ले। ना ना, जोताक बांदतात बैल, ते फक्त धिरयांक खातीर पोसताले। पयलीं सुद्दां धिरयांचे बैल सुद्दां जोताक बांदताले। आतां कितें जालां, आतां कोण जोत घालना, कित्याक ल्हान ल्हान हें आयल्यात, मशिनां आयल्या, पावर टिलर आयले, मोटे ट्रॅक्टर शेतान घालतात। सो पयलीं आतां बैल जें काम करपाक लागलें तें काम आतां मशिनां करपाक लागलीं। जेन्ना कांयच नाशिल्लें तेन्ना बैलांकूच घेवन नांगरताले। सायमल्टेनियसली गोंयांत एक विशय जालो की गोवंशाची हत्या करची न्ही, गोवंशाक हें करचो म्हणून। बैल हो प्रकार आसा तो गोवंशानूच पडटा। बैल हो गोवंशाचो भाग। तेन्ना ह्या गोवंशाचे दोग जाणांक पेटोवन घालून झगडी मारून तांकां इंजर्ड करप, हें तुमकां दिसना की हिंदू संस्कृतीच्या अगेन्स्ट येता आनी ते हिंदू ऑर्गनायजेशन्स येवन तुमकां परत घेराव घालतात? ना ना ना, पळय, जो शेतकरी पयलीं धिरयो लायतालो तोच शेतकरी पाडवो आयलो की त्या बैलांची पुजा करता। तांच्या गळ्यान, आमच्या घरान स्वता बैल आनी गायो आशिल्ल्यो। म्हाका याद आसा की पोळ्याच्या दिसा बैलाक देवा समान मानून आमी बैलांची पुजा करतात। बैलां कडेन क्रौर्याच्या नजरेन शेतकरी केन्नाच पळयना। पयलीं सुद्दां ज्यो पळय धिरयो हें करताल्यो ते खूब जतनाय घेताले की तेणी एकमेकाक हें करचें न्ही म्हणून। आतां नंतर मागीर कांय अघोरी खेळ सुरू जाले, म्हणजे तांची हें तासपाक लागले। जे प्रोफेशनल धिरयेगार जाले ते बैलाची शिंगां तासून टोकदार करपाक लागले। नॉर्मल बैलाचे पळय जे शिंग आसा ते शिंग ताणें ढुशी सुद्दां मारत जाल्यार तशें लागना, दुसऱ्या बैलाक लागना, कित्याक तें वयल्यान मातशें बोथट आसता। पूण जेन्ना ते तोकाद पळय करता सामकें सुरयेन तासून, तेन्ना तें लागचें हेजे खातीरूच ते करपाक लागले, जिखपा खातीर। आनी तेन्ना मागीर जेन्ना हे पयशांचे मुळान हो हें कसो आसा की शेतान काम केलें, बैलान भरपूर मेहनत केली की मागीर मदीं एक शेतकऱ्याकूय रेस्ट मेळटा, बैलाकूय रेस्ट मेळटा। ते वेळार कितें करप, लुवणी बिवणी सगळी जाली म्हणटकच म्हणून हे शेतकरी भायर सरताले आनी धिरयो लायताले।
आतां आमी पयला चवथीक धिरयो लागताल्यो, दसऱ्याक धिरयो लागताल्यो, नातलां कडेन धिरयो लागताल्यो, कणसाच्या फेस्ता कडेन धिरयो लागताल्यो. गांवांत हो टायमपास आसलो. पण एक क्रुएल्टी टू एनिमल्स जाता. क्रुएल्टी टू एनिमल्स थंय हो जो इशू आसा पळय थंय म्हाजें मत अशें की हें सगळें आळाबंद हाडूं येता. हांवें सजेशन आज आमी मॉडर्न टॅक्नोलॉजीच्या युगांत रावतात. बैलाची जी शिंगां आसा त्या शिंगाक जर फूल रबराचें गोल कॅपिंग घालत, प्रोटेक्टीव कॅपिंग, जाल्यार ताणें कितलें शिंग मारूं तें लागचें ना. आतां क्रुएल्टीच जर आमी म्हणटा, एनिमल सोडूनच दी, बॉक्सिंगाचो खेळ हो ऑलिंपिकान सुद्दां खेळटा, तो क्रूर न्ही? बॉक्सिंगाचो एक ठोसो जेन्ना तुज्या हाजेर मारता, चेहऱ्याचेर गालाचेर मारता आनी ताचें गाल फुट्टा आनी तोंडांतल्यान नाकांतल्यान रक्त व्हांवता, तें क्रौर्य न्ही? इजंट इट क्रुएल्टी? कांय वेळार ब्रेनाक हॅमरेज जावन हे मेल्ले आसात मुश्य. आयडियली अशें म्हणटा की दोन बैल जेन्ना रस्त्यार आसता तेन्ना ते झगडचे ना, पूण धिरयांचे जे बैल आसा ते हाडले फुडें की झगडटात. बैलांची आतां पयर सुद्दां हांव येतालो, मदींच भोवमा दोन बैलांची रस्त्यारूच धिरी लागली. बैलांचें सांगूं येना न्ही कांय, बैलाक मना मारलें ते बैलूच धिरी खेळटा. धिरयांचे जे बैल आसा तांकां सांगता हांव कितें जालें, मदले कांय काळान कांय नाकाशिल्ले प्रकार जाले. म्हणजे बैलांक सोरो घालून हें करप, आल्कोहॉल घालप, जावं तांकां हें करप, नशो येवपी कितें तरी दिवप, अशे प्रकार कोण आसा हे दुश्ट लोक आहा ते करता. तांकां सगळ्यांक भायर काडपाक जाय हातूंतल्यान. हो खेळ पूर्णपणे सावधपणान, पूर्ण सेफ्टीनिशी खेळपाक येता. एंड इट वील बी अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट. हे म्हाजें प्रामाणीक मत. कसो? म्हजें मत अशें की एक स्टेडियम करचो ह्या धिरयो उगड्यार लायता, उगड्यार लावपाक कोणाक परमीट करचें न्ही. फूल स्टेडियम करचो रावंड, प्रेक्षकांक बसपाक सारकी लोकांक बसपाक फूल एन्क्लोजर करचें, सो लोक सगळे वयर बसतले. जे स्टेडियम आहा ताका दोन दारां आसतलीं, ह्या दारांतल्यान हो बैल येतलो, ह्या दारांतल्यान येतलो, आनी ताका दोन एमर्जन्सी डोर्स आसतलीं. मदीं ते खेळटले विथ फूल प्रोटेक्टीव कवरींग. सो जितलो वेळ ते बैल खेळटा तितलो वेळ ती धिरी चलतली, लोक धिरी पळयतले, धिरी पळोवपाक लोक तिकीट काडून येतले. अशी दोन स्टेडियमां जर सरकारान उबारत, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा, आमचे लोकूच न्ही ट्युरिस्ट सुद्दां मोठ्या प्रमाणात तिकीट काडून येतले भितर. डेली 4 शो सुद्दां करूं येता. दिसाक कितलें उत्पन्न मेळटलें तुमी हिशोब करून पळया. बेसिकली वॉट यू आर एडवायजिंग इज मॉडिफायड वर्जन ऑफ धिरी. मॉडिफायड प्रोटेक्टेड वर्जन टोटली वीच इज लिगली बाउंड. तुम्ही म्हणटात धिरयो पयलीं पॉप्युलर आशिल्ल्यो, आतां सद्या गोंयांत तश्यो पॉप्युलर आसा अजून म्हणसर? सद्या धिरयाच्या बद्दल लोकांच्या मनांत जें पिशें आहा तें अजून कांय आहा. म्हाका कित्या वयल्यान कळ्ळें, पयर हांवें गोवा वेल्ला मिटींग आपयली, खंयच पेपरांत जायरात दिवना, खंयच अनावन्समेंट करूं ना. फक्त एक 10 लोकांक सांगलें की अशें आमी मिटींग घेवया म्हणून. भर 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 करून ती बातमी पसरली. हांव गेलो मिटिंगेक तेन्ना म्हाका दिशिल्ले 200-300 लोक आसतले. आय वॉज सरप्रायज टू सी अ क्रावड ऑफ मोर दॅन 3000 एट गोवा वेल्ला. मागीर इतले लोक आयले उमेदीन की धिरयो परत आमच्यो सुरू जातल्यो काय कितें ह्यो पळोवपाक. हरमल हांव गेलो तेन्ना म्हाका कोण म्हणपालो, हरमल तुका कितले लोक जातले? चडांत चड 50-60 लोक आसतले म्हणपाले. हरमल जर अजून पळय जाल्यार हरमलूच 2000 लोक आशिल्ले सभेक. आतां हरमल सारके उत्तर गोंयांत जर धिरयाच्या पेशान इतलें आहा जाल्यार मागीर आतां आमी फुडल्यो ज्यो आमच्यो आतां सभा जावपाच्या बेतालबाटी, नावेली बीन थंय कितें आसतलें विचार करा. तुमच्या पक्षाचें धोरण अशें आसा की तो कायदेशीर खेळ न्ही म्हणटर आमी ताका सपोर्ट करचें ना. पक्षाचें धोरण कितें आसा तें अजून पक्षान म्हाका सांगूं ना. हांवें म्हजे पुरतें वैयक्तीक जी म्हजी भुमिका आसा ती मांडल्या. ताचे बद्दल हांव आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयलां. हांवें तांकां सांगलां की हो परतो लिगलायज जावचो खेळ, ताचे खातीर हांव लीड घेतां आनी हांव लोकांक जमोवपाक लागतां. ताचेर कांय तांणी आक्षेप घेवना आनी पक्षानूय म्हाका दिसता आक्षेप घेवपा सारकें कांय ना. हें तुमी करच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यांक विश्वासान घेतिल्लें आनी सांगलेलें? मुख्यमंत्र्यांक हांवें कल्पना दिल्या की धिरयाच्या संबंदान हांव ही चळवळ करतां. सद्या धिरयो गोंयांत चलता काय चलना? हांवें अशें आयकलां की धिरयो गोंयांत चलता, पूण उघडपणे धिरयो गोंयच्या परस महाराष्ट्रान लागींचे चड चलतात. आनी बैल आनी रेडे जे वता हे सगळे गोंयच्यान वता. नेरूर म्हणटा थंय कुडाळच्या लागीं थंय धिरयो राजरोस चलतात. 5-6 हजाराचो क्रावड जमता. थंय पॉलिटिकल लिडर जमतात, महाराष्ट्राचे मंत्री जमतात आनी तेंचे उपस्थितीन धिरयो जाता थंय. सो म्हाजें म्हणणें, हांगा शेतकार बाबडे हांगा बैल हें करतले आनी तेणी घेवन ते महाराष्ट्राक कित्याक वचप? हांगाय लागून न्ही. एक पॉलिटिकल सिच्युएशन जर पळयत न्ही जाल्यार इट इज सीन की हो तुमचो इज अ स्टंट टू कॉर्नर BJP बिकॉज यू आर नॉट हॅपी इन BJP, सो यू आर ट्रायंग टू एसर्ट युअर पोजिशन इन BJP. सी, म्हाका केन्नाच म्हजें पोजिशन असर्ट करपाची गरज पडूं ना. जे इश्यूचो संबंद लोकां कडेन आसा अशें म्हाका दिसता
आनी सर्वसामान्य लोकांक एखादी गोष्ट जाय आनी त्या बाबतींत तांची भुमिका प्रामाणीक आसा अशें म्हाका दिसता. ते प्रत्येक इशू हांव घेता तेन्ना हांव कोणाक विचारना हो इशू घेवं काय ना म्हणून. हांव म्हज्या अंतरात्म्याक विचारता भितर. इफ माय इनर कॉन्शियन्स टेल्स मी you take up this issue, then I go out and take up that issue. What if we have to leave BJP for this issue? खंयच्या या विशयाक लागून म्हाका दिसना तशी पाळी येत म्हणून. आय डोंट थिंक. पण बेजिकली आतां फुडलें पिक्चर अजून 2-3 आठवड्यां नंतर क्लियर जातलें. कित्याक आतां फुडल्या आठवड्या पासून म्हणजे सालसेतान आनी हातून दौरे स्टार्ट जातले मुर्मुगांवान. तेन्ना एक्चुअल पिक्चर कळटलें की लोकांच्यो भावना कितल्यो तीव्र आसा ताजेर. नाही खंयचोय विशय जेन्ना आसता तो विशय पयलीं सरकारा कडेन मांडटा आनी सरकार जेन्ना एक्सेप्ट करिना तेन्ना तो विशय लोकां कडेन व्हरता आनी पब्लीक प्रेशर बिल्डअप करता. तुमचें उलटें जालां की तुमी पब्लीक प्रेशर पयलीं बिल्डअप करता आनी मागीर ते सरकारा कडेन. बिकॉज आय एम व्हेरी स्पेसिफीक. कारण सुप्रीम कोर्टाचो हाजेर आदेश आसा. हांव वता थंय सांगता की हांव कितें सुप्रीम कोर्टाचो बंदी आदेश मोडपाक येवना किंवा सुप्रीम कोर्टान जो आदेश दिला तो म्हाका मान्य ना अशें हांव म्हणना. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की ह्या संदर्भान एक पुनर्विचाराक वाव आसा. सुप्रीम कोर्ट एक्झिस्टींग कायदे आसा त्या कायद्याच्या आदारान उलयता. सुप्रीम कोर्ट कायद्याचें विश्लेशण करता आनी कायद्याचें पालन जावचें हे संदर्भान आदेश दिता. आमी लेजिस्लेटर्स जे आसात आमकां लोकांनी कायदे करपा खातीर निवडून दिल्ले आसात. जर कायद्यान कांय त्रुटी जर आमकां दिसल्यो जाल्यार आमी त्यो विधानसभेत जावं संसदेत खंय तरी त्यो मांडूं जाय, त्यो दुरुस्त करून घेवपा जाय. आमी आग्रही आसूं जाय. तें आमच्या हातान आहा. थंय कोर्ट आमकां विचारूं शकना. विधानसभेन कित्याक मांडना तर खंयचो हांवें फक्त पयर जस्ट हाय मेड अ पासींग रिमार्क. तो पासींग रिमार्क केलो म्हणून म्हाका खूब जाणांचे फोन आयले. खूब जाण मेळ्ळे म्हाका की साहेब तुवें बरो इशू काडला, हो इशू घेवन तूं फुडें वच. म्हाका कितें करपाचें फक्त इतलें की तो कोर्टाचो आदेश आहा अशें म्हणटा आनी सगळे ओगी बसता. कोण ताजेर मुवमेंट करना. सगळे म्हणटा प्रकरण सबज्युडीस आसा. वयल्यान हांव अशें म्हणटा की हो इशू अजुनूय लोकांक जाय हें कळपा जाय सरकाराक. कितले लोक आहा हेज्या फाटल्यान आनी कितल्या लोकांची रोजी रोटी फाल्यां हें जातली. इतलेंच न्हय, हो जर खेळ राजमान्य जर जायत, तो जर कायदेशीर जायत जाल्यार तो कितले तरी बेकार भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करपाक शकतलो. तुमी सरकारान आसा सध्या. तुमच्या विधानसभेन जर तुमी सरकारान म्हणजे हांव सरकार पक्षांत आसा. सरकार पक्षान सरकारांत आमी ना. पूण सरकार पक्षान आसतना तुमी समज विधानसभेन एक बील हाडलें किंवा लेजिस्लेशन हाडलें जाल्यार हो खेळ सुरू करपाक मेळटा. तो फुडल्या आतां सेशन येतलें तेन्ना पळोवया न्ही. पण तेज्या खातीर जे तुमी कन्सेन्सस निर्माण करपाक जाय पळय, तुमी वचत थंय भोंवता. फॉर एग्जाम्पल तुमी हरमल गेले पूण इट सिम्स की तुमी थंयच्या लोकल आमदाराक सांगूं ना. रायट नाव हांवें खंयच्याच आमदाराक किंवा खंयच्याच राजकीय पक्षाक सांगूं ना. हांव करता चांचपणी ती लोकांच्यो भावना कितल्यो तीव्र आसात त्यो. म्हाका खंयी फाल्यां गेलो तरी तशें आमदाराक सांगपाची आनी करपाची गरज ना एट दीस स्टेज. फक्त प्रत्येक आमदाराक कळूं जाय की आपल्या मतदारसंघातले 2000 लोक जर दर्या खातीर उठ्ठा जाल्यार आपूण तांचे बरोबर रावतलो काय ना हो निर्णय संबंदीत आमदारान घेवपा जाय. पण आमदारां मदीं कन्सेन्सस निर्माण करपा खातीर तुमी आमदारां मदीं कन्सेन्सस निर्माण करप शक्य आसा. बऱ्याचशा आमदारांनी आपली सहमती दर्शयल्या. कालूच हांवें बाबुशाक पळयला प्रुडंटाचेर उलयतना की ह्या दर्याचे हाचेर लिगलायजेशन करपाक आपूण समर्थन दितलो म्हणून. तशेंच म्हजे कडेन बेंजामीन सिल्वा जावं आवेर्तान फुरतात, कायतू सिल्वा हे जे सगळे आसात तेवूय उलयल्यात की आमचोय हे इशूक पाठिंबो आसा. आय एम ट्रायंग टू गार्नर सपोर्ट.